काय नाही यात आपल्या केली आम्ही केलं जाते आम्ही करूया आता. काल गोविंद तावडे सराक आमच्या समाजाच्या भुरग्यांनी प्रश्न विचारलो तर तुमचा आमचा आधार हा काय म्हणून त्यांनी शेवट तुमच्या समाजाच्या लिडराक खंय उठयात असो आतां सांगलो तुमचो समाजाच्या लिडराक उडयात तुमचो समाजाचो लिडर उठता आनी मागीर पाळवता हो प्रश्न आमकां खंय ट्युशन पडलो उलयनात जावं नालो इश्टेकाचे कांय विचार ना फकत ते उलोवप आमी यूथ मिशनाक घराना आज तुम्ही 15 तारीख आमकां दिलेली हर एक तालुका आमचो विजय आसलो विजय कडेन आमी विचारलेले विजय सांगलेले 15 तारीख पर्यंत रावया आमी आज 15 तारीख जाली अजून पर्यंत कांय डिसिजन जायना सर कितें आमी फकाणां येतली फकाणां चल्ल्या समाजाचो लिडर आसा बाबू कोळेकर सर तो बीजेपीन भारतीय जनता पार्टीचो वायस प्रेसिडेंट आसा. आज आमी आमचो सदांच ताका डिमांड आसता तूं सरकारा कडेन झगड आमी तुज्या फाटल्यान आहा म्हूण पूण आज पर्यंत खंय तरी आमचें कांयच जायना. फकत मिटिंग्यो गेल्यो वयता व्हडली व्हडली आश्वासनां मेळटा पूण निर्णय कांयच मेळना. पूण एक दुखाची गजाल तेन्ना आतां आमी ताका मेळ्ळे मिटींग आशिल्ली आनी तेन्ना आमी आमचे तेजे कडेन अध्यक्षा कडेन प्रश्न मांडले. अध्यक्षान सांगला आयज आमकां आतां सीएमा कडेन मेळयता म्हूण. आतां आमी अध्यक्षा कडेन पणजे वयतले आनी सीएमा फुडें भेट घेतले. आतां हांव मुख्यमंत्र्याक मेळटलो आतां म्हाका आज आपयल्लें आसा हांव मेळून तेजेर चर्चा करतलो फुडें तेमी म्हाका केन्ना अपॉयंटमेंट घेता कितें घेतला तें म्हाका आयकून पूर्ण स्टेप कितें आसता ना तें आतां पळयतलें हांव सीएमा कडेन जें आतां कितें सांगता जे सीएमान कितें थारिल्लें आसा केन्ना अपॉयंटमेंट थारिल्लें आसा कितें थारिल्लें आसा तें सांगले उपरांत हांव फाल्यां आमची हेजी मिटींग घेतलो तालुका कमिटी सेंट्रल कमिटीची मिटींग घेतलो आनी त्या मिटींग मागीर फुडें करतले.